नावेली पंचायतीच्या नोकर भरती प्रक्रियेत घोटाळो झाला असो आरोप करीत रोशनी रॉड्रिग्स हांणी दक्षता विभाग आणि पंचायत संचालनालयाकडेन कागाळ दाखल केल्या। पंचायत वांगड्याच्या नात्यांतल्या एका मनशाक बेकायदेशीरपणान नोकरी दिली आणि गरजेची मान्यताय घेनासतना एका कर्मचाऱ्याचो पगार 15,000 वयल्यान 21,000 मेरेन वाडयलो असो आरोप केला। या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित लोकां आड कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। I had reported an issue during the Gram Sabha regarding illegal appointment of staff, and I had pointed out that the Sarpanch has appointed the members, these two temporary staffs who are present in the Naveli Panchayat, Meliki Fernandez and Gloria Narona, who is related to Nettie Coelho and Viana, who is a punch. So right now this issue was in the vigilance, and while this issue was in the vigilance, the Sarpanch has raised their salaries from 15,000 to 21,000, and we got to know this. So right now we gave to the BDO, we questioned the BDO like do you get a raise of 8,000 directly from 15,000 in a month, in a period of just 1 month? I have never seen such rises in salary where a person gets a raise of 8,000 directly. It's then when the BDO was questioned about this, he said that the Sarpanch had not taken any approval from him. He said there were no permissions that were taken from him as well as the director of panchayats. So as we see, the Sarpanch of Naveli directly uses our public funds in all these things, like he's just giving out salaries without anyone knowing about it, without even the concerned authorities who are in charge. So this is a scam. It's a total scam. Family भी तो मुझे जॉब दिल ना, okay? Explain करपा गेले कि जाना हमके temporary clerk आसले, मारिया कोंसू. So ते temporary clerk all of a sudden आपण resignation घेऊन काम सोडून गेले. So हांवें मागीर body meeting, emergency meeting आपण सांगली तुझ्या काम temporary clerk ना. So that place कोणाक घालपा जाय. So तेन्ना बॉडीन आमकां सांगले आनी ग्रामसभाकूय घातलो हा हे रेजोल्यूशन. तेजा वर्कलोड चड जालो हा आनी आमकां काम वाडला नावेली पंचायताचे, कित्याक डे बाय डे इन्क्रीज जायत आहा पॉप्युलेशन. सो ती म्हणून लागली 2 क्लार्क घेवपा जाय, एक तेगे प्लेसी आनी एक एडिशनल, कित्याक आमगेले परमनंट क्लार्क आहा तेंचे वर्कलोड चड जालो. सो फॅमिली तूं कोण ना तेंका दिसता ते फॅमिलीचे म्हणून, पूण फार वेळ कोडे आसतली तेंची रिलेटीव, सो तेंका दिसता पण त्या चितून आमी कोणाक घेतलो ना. पूण घेतले आनी पयशे वाडयले म्हणून ना. अनाउन्समेंट घायलो चर्चीक, एप्लिकेशन भायर घायल्ली. सो येयल्ली एप्लिकेशन, तितूंतली 7-8 जागी जायल्ली. सो ही आमकां मातशें मानली म्हणून मिटिंगेक तेंका सांगलें बाबा हा ओके. पण खंयचे पोस्ट क्रिएट करतलो जाल्यार तुमकां बीडीओ एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान अप्रुवल घेवचें पडटा. सो तेंचे म्हणणें आसा तुमी अप्रुवल घेयल्ले ना, तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यानूय आरटीआय घालून घेतला की तेंचे तुमी अप्रुवल घेवना म्हणून. सो कित्याक अशें जालें? आमकां टेम्पररी क्लार्क घेवपा जाय आशिल्लो, नाजाल्यार कॅम आमचे हेम्पर्सान उरतालो न्हू. सो एमर्जन्सी बॉडी म्हणल्यार तूं सद्या घे आनी अप्रुवला धाड. आमी तो प्रोसिजर केला, घेवन धाडला. ताका आतां आमी बजेट प्रोविजन लायला, ग्रामसभा रेजोल्युशन लायला, आमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्युशन लायला. सो हे सगळे वस्तू ज्यो कितें नेसेसरी डॉक्युमेंट्स आहाय पडटा ते सगळे लावन ताका आमी अप्रुवल धाडला. तांगेनी गार्बेजी लागून कितें ग्रीवियन्स आसले, सो हांवें नोट डावन केला आनी कितें आसा पळय हांव रिपोर्ट घेतलो आनी सेक्रेटरी कडेन रिपोर्ट घेता आनी डायरेक्टरा धाडटा. आनी कितें कोणाक जॉबाक घेतला कितें टेम्पररी स्टाफ घेतला म्हणून तांगे हें ग्रीवियन्स आसले. तशें आमकां पंचायती कडल्यान एक फायल रिसीव जाला सिकींग अप्रुवल फ्रॉम द डायरेक्टर. सो ती आमी फॉरवर्ड करतले, ते डायरेक्टरा डिसिजन ताका अप्रुवल दिवपाचें. कसले अप्रुवल? टेम्पररी स्टाफाचे. आणि ते कितें म्हणटाले पेमेंट हायक केला म्हणून 8,000. ते म्हाका खबर ना, ते पळोवपा पडटलें.